राष्ट्रवादी काँग्रेस वचले पण आम्ही आरजी आणि काँग्रेस बरोबर येऊन जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन झगडूचे हे आमचो मुद्दो आशिल्लो. नरकासुराच्या दिसा म्हणल्यार दिवाळेचे पूर्व संध्या आमी गोंयच्या लोकांक एक मेसेज दिल्या की आमी बरोबर येवन झगडूंक सोदतात. कालचे बिहाराचे इलेक्शनाचेर तुमकां एक कळपाक जाय की रॅम्पंट वोट चोरी बिरी म्हणटा ती जावंक शकता. बिहाराक जावंक शकता जाल्यार गोंयानूय जावंक शकता. SIR म्हणटा हांगाय चालू आहा. अशे परिस्थितीन सगळ्यांनी एक जावप हे गरजेचें. एक जावन पसून कितें जातलें ताजेर क्वेश्चन मार्क आहा. पूण एक जावप इज अ मिनिमम थिंग दॅट कॅन बी डन. तें करपा खातीर हांवें एफर्ट घेतल्या. हांव काँग्रेसी बरोबरूय बसलां, आरजी बरोबरूय बसलां, तिगांकूय बरोबर घेवनूय बसलां. सो आय होप दॅट कितें तरी येतलें. पुणून तुका काँग्रेसीची खबर आहा तांणी ती एक कमिटी म्हणून केल्या. ती कमिटी मेळटली. फक्त हांव याद करून तांकां दिवंक सोदतां की इलेक्शन एनावन्स जालां फुडल्या म्हयन्याचे 15 तारखेक. खंयचे 2025 वर्सा 2026 वर्सा न्ही. सो एक म्हयनो पसून उरूंक ना आनी काँग्रेस आतां सगळे सिटांक कॅन्डिडेट सोदता. म्हणून आमी अलायन्स राखतले जाता तितलें आनी जंय जायना थंय फ्रेंडली फायट आसतली. You tweeted saying that Patkar loves Sawants. I said that because that is a clear indication. See, somebody whom we as an ally, we are pre-poll allies of the Congress. Before 2022 election, much before Amit Patkar even thought of becoming the PCC president, we are allies of the Congress. We are throwing somebody out of our party for what we believe are suspicious links with the land mafia. We throw him out in the morning and you take him in the evening. How would it look? Other than the fact that Patkar loves Sawants. This is the very normal conclusion that I could reach to. आणि कांयच ताजेर कळना. कित्याक इट इज अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टँड की एक मित्र पक्ष कोणाक तरी भायर उडयता आनी तूं ताका घेता सांचो इतल्या तातडीन. जेन्ना तुमी बिहाराक म्हळ्यार बिहाराचे रिजल्ट कशे जाले ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. काँग्रेसीची अवस्था कितें जाली ती खबर आहा. ती एक्चुली यू हॅव टू मोर्न इट एंड यू हॅव टू डू आत्मपरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन. हें करचे पयलीं तुमी आमी उडयल्लेले मनशाक इतले सामके ताकतिकेन भितर घेतात. आनी कितें सांगपाचें की पाटकराक सावंत मोग आहा असोच दिसता न्ही. आनी कितें दिसपाचें. पाटकर तुम्ही म्हणटा आता पाटकर आता प्रेसिडेंट सर बट पाटकर आता सडनली हितशत्रू कसो वागपाक लागला तुमचो. सो वॉट मस्ट बी द रिजन. म्हाका हितशत्रू म्हणून हांव ताका कोताकूच घेना. म्हजो हितशत्रू म्हणजे कितें करपाचो आहा तो. पाटकर म्हणटा तो आमी काँग्रेसी कडेन अलायन्स कित्याक करना. कित्याक आमी पयलीं प्री पोल येलाय पाटकरान करून येलाय. ताका जर गट्स आहा ताणें सांगचें मोड म्हणून सांग म्हणून. मागीर ताका पळोवया मरे कितें. आमी कित्याक म्हणटा. हांवें ऑन द कॉन्ट्ररी काँग्रेसी कडेनूच न्ही तिसरे पार्टी काडून हात वयर काडल्या मरे. म्हजे खातीर तें अलायन्स कितें जाता कितें जावपाचें आहा जावपा ना म्हाका खबर ना. कितें लागीं जाल्यार युनिफाय करप हें म्हाका दिसता की म्हजें कर्तव्य म्हणून. Being a little senior legislator, senior most amongst the opposition, we have a small opposition today. तातल्या तातून हांव सिनियर पूण हांव तें काम केल्लें आहा. आनी तें ओपोजिशन युनिटी करप ही म्हाका दिसता सगळ्यांकूच जाय. गोंयकारांक जाय. त्या आय हॅव फॅसिलिटेटेड दॅट. सो तातूंत हितशत्रू तो जर आमचो जाता जाल्यार दॅट मिन्स कितें तरी घुसपलां ताजें. ही हॅज टू गेट हिमसेल्फ चॅक्ड.